सोडगीचो आमचो देव आमची वागोयता सोमेसाक लागीं आपयता आपणाचे भोवतीचो वयता असो राजा सोडगीचो आमचो देव आमची वागोयता सोमेसाक लागीं आपयता आपणाचे भोवतीचो वयता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी सोम्या जेजूच्या रुपांतराची परब मनयता. देवान आमकां हें देणें फावो केलां देखून खुशाल जावुया आनी आमकां जण एकल्याक हेंच रुपांतर फावो जावंक आमी आमकांच उबारुया. आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता कालच्या दिसा सोंपून गेल्ल्या कातरिना फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आनी तिच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. तशेंच दुसरें दिसा आमी भेटयता सिमोना फेर्नांडीस आपले बरे भलायके पासून मागून देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात लुड्डिना फेर्नांडीस आनी स्टेफी थॉमस. तांचेर देवान खेरीत आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. 2 वर्सांचें एक भुरगें ताका एक्यूट ल्युकेमिया जाल्ली आसा. एलोरा फेर्नांडीस ताची सर्जरी जावपाची आसा. खेरीत भाशेन ह्या भुरग्या पासून मागुया देवान ताका पेकोवणी फावो करूंक आनी हेर सगळीं जीं कोण पेकोवणी सोदतात जांच्यो सर्जरी आसात ज्यो हॉस्पिटलांनी आसात वो कसलेय पिडेक लागून कश्टवतात तांकां सगळ्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण आमी हे भेटेन खेरीत भाशेन मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो जेजूचें रुपांतर आमचे पासत आनी रुपांतर म्हणल्यार स्वर्गाचो एक देखावो अशें आमच्यान म्हणूं येता. जाल्यार आमकांय ह्या देखाव्यान भाग फावो जावंक आमच्या जिविताचें रुपांतर आमी दिसान दीस करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते फावटी देव आमकां रुपांतराक आपयता, आमचें जिवीत बदलूंक आपयता, नवीं मनशां जावंक आपयता, सर्गीचें राज भोगूंक आपयता. तरी पूण आमी फाटीं रावल्या, आमी बेसारमाय केल्या, आळसाय केल्या, वो आमी देवा कडलीं पयस रावल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. Krishna
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, रुपांतरलोले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावार्थ थीर केलो. तेच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचें सुपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें. संवसारान तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेन वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा पोरी धवें, ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें शिवासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताचीं चाकरां जळटल्या उज्या परी. ताचे मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पोरजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंतण जावचें ना. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता प्रितूम मुरगोटू दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दुनिया मुखार परवट मेणावरी कोडटात. अंतराल ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हळ्यार तूंच सर्वेस्पोर. सगळ्या संवसारांत तूंच बोव व्हरतो. सगळ्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रित्यांदो, जेन्ना आमी तुमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे पदवेची आनी येण्याची वळख दिल्या, तेन्ना आमी तुमकां नाडबुदीची कोपान ताळ्यान सांगूंक ना. आमी ताची तोर मोहिमा आमचे काश्या दोळ्यांनी देखल्या. हो म्हजो भोव अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादूसपण.
देवा बापा कडचो घेतलेलो मान आनी महिमा आनी ताचे बरोबर पदवी दोंगरार आसलेल्यांक तेन्ना स्वर्गांतल्यान आयिल्लो हो ताळो आमी खाशा आयकलो. त्या भायर आमकां प्रवाद्यांचें पूण खात्रेचें उतर आसा. ताचेर तुमी लक्ष घालीत जाल्यार बरें फांतें पावसर आनी सकाळच्या नखेत्रां तुमच्या काळजांनी उदेशें तुमचे वाटेक कालुकान उजवाड घेतली ड्युटी कशी तें उतर दवरात. देवाचें उतर हें उदगाराक उबी रावया. हो म्हजो पूत किरीत उपुरबायेचो, ताजेर आसा सगळें म्हजें दादूसपण, तुमी ताजें आयकात. Survispor तुमचे सोवे आसू. मार्को परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार एकवडे आसचे खातीर गेलो आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारान मोडवळा लागीं धोवी करूंक जायना तितलीं हिमापुरी धोवी फूल जालीं आनी मोइजेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें, तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइजेसाक, एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नकळो आसलो. ते भिवून कांपलोले आनी एका कुपान तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, ओ म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. ओचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बगोर आपणा बरोबर आनी कोण ना तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरावेले देंवतना मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखला तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, रुपांतराची परब आयज आमी मनयता आनी जायते पावटी कडेन आमकां प्रश्न आसतलो, स्वर्ग खंय आसा, स्वर्ग कसलो आसा, स्वर्ग कोणें पळयला. दुबाविरेत आमी स्वर्गार कोणूच वचूंक ना आनी स्वर्गार वचत जाल्यार आमी परती येवची ना. म्हणटच आमी कोणूच नकळो स्वर्ग खंय आसा, कसो आसा, कितें आसा. पूण स्वर्गाची खबर आसलेलो जेजू आपली एक झलक आमकां दाखयता. आनी आयची परब, रुपांतराची परब जी आमी मनयता, खेरीत भाशेन जेजू आपल्या शिसांक खेरीत भाशेन 3 जाण वेंचून काडलेले
पेद्रू जाकोब आनी जुआंव तांकां हें भाग दिता. हो स्वर्ग कसो आसतलो म्हणटा तेन्ना न्हयच फकत कितें दिसता तें, पूण कितें अणभवता तें चड गरजेचें. दुबाविरेत थंयसर दिश्टी पडलें जेजू सारको लोकलोकीत जाल्लो, संवसारान मोडवळां लागीं धवी करूंक जायना तितलीं धवी फूल ताची आंगवस्त्रां जाल्लीं, सगलो उजवाड, ताचे बरोबर एलिजा आनी मोइजेस हे दिश्टी पडले. हें दिसणें सगल्यांकूच न्हय, पूण ह्या विचून काडलेल्यांक फावो जालें. पूण जें कितें दिश्टें पडलें तातूंत ताणें कितें अणभवलें तेंय आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. हे तेगूय जाण एके वाटेन खुशाल जाले, एके वाटेन उमेदीन खुशालकायेन कितें म्हणचें ते पासून ते नकळो आसले. आनी पेद्रून तांच्या नांवान आपूण उलयलो, सगलोच खुशालकायेन, सगलोच उमेदीन. सुम्या 3 तंबू उबारुया, हांगाच रावल्यार एकदम बरें. तूंय बीन आमचे बरोबर आसतलो, एलिजा मोइजेस आमचे बरोबर आसतलो, आमी हांगाच रावल्यार अदीक बरें. जाल्यार दुसरे वाटेन ते कांपलोले भिरांतीन. म्हणटच तांचो अणभव एक वाटेन खुशालकायेचो जाल्यार दुसरे वाटेन भिरांतीचो जालो. खुशालकायेचो कित्याक आमी स्वर्गार आसां, आमी देवा बरोबर आसां, आमी जेजू बरोबर आसां, मोइजेस आनी एलिशा बरोबर आसां. सगलोच काय बरो उजवाड, खुशालकाय. जाल्यार दुसरे वाटेन कितें जातलें काय, देवाक जरी तर आमी पळयलो जाल्यार आमी मरतले हांव, हें तांचें मानप आसलें. दुसरे वाटेन हो आवाज जो येता कांयच दिश्टी पडनासतना देवाचो आवाजूय थंयसर आयलो, भिरांत. भाव भयणीनो, ही भिरांत मरपाची वा मरणाची न्हय, पूण ही भिरांत आमकां देवाच्या मोगा लागीं व्हरपाची. आयच्या पयल्या वाचपान आमी दानियल प्रवाद्याचें दर्शन आयकलां. हेंय एक दर्शन स्वर्गाचें. थंयसर देवा बापाक पळयल्ल्या भाशेन ताचे बरोबर आंज बडवे ताणें पळयले, तें ताका दर्शन जालें. स्वर्गार देव आसा, स्वर्गार आंज बडवे आसात. जाल्यार हें दर्शन आमच्या जिवितांत जरी तर भितर येता जाल्यार आमचें जिवीत सगळेंच परजोडीत जातलें. कित्याक ह्या दर्शनान तो सगळें देवाचेर पाती येता, देवाचे वाटेन पळयता, मनशा वाटेन पळयना. जाल्यार दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पेद्रू चीट बरोवन खेरीत भाशेन सांगता, स्वर्गार्थावन हो ताळो तुमकां आयकूंक आयला आनी हो ताळो जिविताचो, जिवीत दितलो. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमचें जिवीत खंय आसा? आयज आमच्या जिविताक कसलें रुपांतर जाय? दुबाविरेन जें कितें आमच्या जिवितान आयज घडटा, आमचे भोंवतणी जें आयज घडटा तें पळोवन आमकां भिरांत आयल्या. जायत्या जाणांक जायते तरेची भिरांत. कोणाक आपल्या फुडाराची भिरांत, कोणाक आपल्या भुरग्यांच्या जिविताची भिरांत, कोणाक आपल्या जिविताची भिरांत, कोणाक जॉब आनी कोणाक हेर दुसऱ्यो वस्तू. हें सगळें घेवन आयज आमचे भितर एक भिरांत आयिल्ली आसा. दुयेंस जें पसरता ताची आमकां भिरांत दिसलेली आसा. जे भाशेन आमचे अधिकारी आसात, आयज आमचो सरकार आसा, ते जे भाशेन वागतात, ते ज्यो वस्तू करतात तेंय पळोवन आमकां आयज भिरांत दिसता. जाल्यार हे सगळे भिरांतीन एक रुपांतराची गरज. आनी हें रुपांतर कसलें? हें रुपांतर भितर जावन येवपाक जाय. हें रुपांतर आमच्या जिवितान एक नवेपण हाडटा तसलें. आमकां आमचें नैतीक जिवीत आसा, म्हणजे आमचें मॉरल लायफ आसा. जायते फावटी पातोक जें आसा, जाची आमकां भिरांत दिसपाक जाय ताची आमकां भिरांत दिसना. पातोक आमकां सदांचें कशें जाल्लें आसा. वायट करप, वो वायट वस्तू विचून काडप, वायट चिंतना चिंतप, वायट करण्यो करप, एक सदांची संवय कशी जाल्ली आसा. भिरांत पयस जाल्या. दुसरे वाटेन जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा तें पळोवन आमकां संवय कशी जाल्ली आसा. म्हाका कित्याक पडला असलो आमचो एक एटिट्यूड जाल्लो आसा. आनीक कोण करतलो, दुसरो कोण करतलो, हांव ओगी रावतलो, कित्याक म्हाका भिरांत दिसता दुसरे भाशेची भिरांत. असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, हें रुपांतर जरी तर आमच्या जिवितान भितर सरतलें जाल्यार हो बदल येवपाक जाय. आमच्या नैतीक जिवितान आमची मॉरल लायफ आसा
ताचें आख्खें ट्रान्सफॉर्मेशन जावपाक जाय, ट्रान्सफिगरेशन जावपाक जाय. ह्या जेजूच्या रुपांतरान जरी तर आमी वांटो घेता जाल्यार आमचें जिवीत भितर तावन रुपांतरलेलें जावपाक जाय. असल्या वेळार आमकां मागीर ही भिरांत दिसची ना. आमच्या जिवितान ही उमेद येतली जी उमेद ह्या शिसाच्या जिवितान आमी पळयली. आमी हांगाच रावल्यार अदीक बरें. रुपांतरलेलो मनीस भाव भयणीनो एकेच कडेन रावना. जें रुपांतर, जो बदल आपल्या जिवितान आयल्या, जी खुशालकाय आपणाक सवें आयल्या ती घेवन थंयच रावना. जरी दोंगरा वेले देंवता आसतना जेजून तांकां सांगलें, ही खबर मनशाचो पूत पुनर्जीवन जाल्या बगर कोणाक सांगो नाकात. आनी जेजू पुनर्जीवन जावं पासून ह्या शिसांनी ही रुपांतराची खबर आपल्या काळजान सांबाळली. एके वाटेन खुशालकायेन जाल्यार दुसरे वाटेन भिरांतीन. ही भिरांत खेरीत भाशेन देवाची भिरांत जावन दी. आमकांय भिरांत आसा. आमकांय देवाचो आवाज आयकूंक जाय. आमकांय स्वर्ग जाय. जाल्यार स्वर्ग जाय जाल्यार तो आमी मेल्या उपरांत थंयसर पावता तेन्ना कसलो आसतलो आमकां खबर ना. पूण आतां ह्या संवसारांत आमी आसतना होच स्वर्ग आमचे मुखार हाजीर करूंक जाता. जेन्ना आमी एकामेका सवें बरे भाशेन जियेता, जेन्ना हे सृश्टी सवें आमी मोगान आपुरबायेन जियेता, जेन्ना आमची आशा कुशीन काडून आमी दुसऱ्याची गरजो मुखार दवरता, तेन्ना हो स्वर्ग आमचे मुखार आमच्यान हाजीर करूंक जाता. जें कितें पाड आमी घातलेलें आसा, जें कितें आमी निसंटन केल्लें आसा, बो करून आमचें पर्यावरण, बो करून आमचें उदक, वारें, आमचे दोंगर, आमच्यो नदी, आमचीं झाडां पेडां, हांची आमी एके भाशेन वाट लायलेली आसा, निसंटन केल्लें आसा, तें नव्यान घडून हाडूंक, ताचें रिवायवल करूंक आमी जेन्ना भार घेता तेन्ना हो स्वर्ग आमच्यान ह्या आमच्या संवसारान हाजीर करूंक जाता. तर भाव भयणीनो, ह्या रुपांतरान जेजूचे आमी वांटो घेता आसतना आमी थंय पाव पर्यंत, आमी ह्या स्वर्गार आंज बडव्यांचो सांगात आनी देवाचें रूप पळयोव पर्यंत ह्या संवसारान हो स्वर्ग हाजीर करुया. आमचें जिवीत जेजू सारकें जावंक जेजू आमचे बरोबर राव म्हूण मागुया आनी आमचे बरोबर आसलेल्या जेजू बरोबर आमी ताचो स्वर्ग अणभवुया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भोगेक शुभेच्छा दावा सर्वेच पोड मानून घेव. मोहिमेवन देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलेलो ताचे मोहिमेचो उजवाड आमच्या देण्याचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर
हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारां सासणाच्या देवा सर्व काळयांक सर्व ताईं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विंचलोल्या साक्षां मुखार ताणें आपलें वैभव विचित्रपणी परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें सुर्या सारकें परजळीत करून दाखयलें. अशीं ताणें मना शिसांची खुर्साच्या हिणपणांक केली आयती आनी जी मोहिमा एक दीस ताचे गुडार्थ कुडीक फावो जातली तीच आपले असोक्त मनशा सैबाचे कुडीन आनी फुडेंच अजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गीच्या सर्व दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी व्हडा संतोषान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुसारी उलो जीवन तुवें आमकां सोडली सोया. संसाराच्या सोडवण लागला आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. सर्वेस्परा तुजे चाकरणी कातारिना हिची काकूत कर
तिका कालच्या दिसाक तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते हेर सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें तुमी आयकात. जेजू आमकां शिकयता तें आमी जिवीत जिवन आमचें दिसा दिसपट्टें जिवीत रुपांतरलें जावंक आनी स्वर्गाची झलक आमकां दिसाच्या दिसाक मेळूंक आमकां कृपा मागुया. सगलीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्याक जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडये एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेगवयता आनी 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 तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Thank you.
जेजू दिसती पडलो तेन्ना आमी ताचे सारकीं जातल्यो कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्यो. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलो. आमी घेता त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्यो कुडी ताचे मोहिमे बरीत कुडी सारक्यो परजळीत जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज शुक्रार सांजेर 7:30 वाजता बो पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. आयज आमी रुपांतराचेर नियाळ करून ही भोजवणेन वांटो घेतल्यो. तुमकां कोणाकूय जरी तर येवपाची खुशी आसा जाल्यार तुमी ह्या भोजवणेन वांटो घेवंक येवं येता, नाजाल्यार ते आमचे लायव्ह स्ट्रीम जातले 7:30 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.